एके वटेन बीजेपी जाल्यार दुसऱ्या वटेन गोयची काँग्रेसूय वांगडी मोहीम सुरू करता। काँग्रेसीक परत लोकप्रिय करपाक फुडाऱ्यांनी घरा वचून लोकांक समजावचे, पक्षाची वांगडी मोहीमूय सुरू करची म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष लुईझिनान उलो मारला। शुक्रारा वेळी मतदारसंघात जाल्ल्या जाहीर सभेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे, आदलो आमदार फिलिप नेरी, एदवार्द फालेरो सयत कितलेशेच फुडारी आशिल्ले। लोकूय बरो जमिल्लो। 2012च्या वेंचणुके उपरांत काँग्रेस गोंयांत आसा काय ना तेंच कळप कठीण आसलें। काँग्रेसीक परत लोकप्रिय करपाची मोख नव्या प्रदेशाध्यक्षान दवरल्या। शुक्रारा काँग्रेसीन जाहीर सभा घेवन लोकां मेरेन पक्षाचें म्हणणें पावोवपाचो उलो मारलो। मागता तुमचे ताई तुम्ही आयज जो तुमचो एकवट दाखयला, तुमचो मोग दाखयला आणि तुमचो आशीर्वाद तुम्ही दिला, हेच भाशेन तुम्ही गांव गांवांनी वचून आमचो पक्ष मजबूत करपाक, घट करपाक आणि अनेक पावट जो आयज तुमच्या दोळ्यांत एक बरो विश्वास कसो दिसती पडटा, बरो काँग्रेस पक्षाचो फुडार कसो दिसती पडटा आणि गोंयचो फुडार जो दिसती पडटा, हे सयत तुम्ही फुडें व्हरपाक। एडवार्ड फालेरोन ह्या वेळार बीजेपीचेर टिका केली। पोलिसी कितें ते मायनिंग जाग्यार म्हण पोलिसी कितें ते पैसे पुढे इल्लीगल म्हण म्हणटा, सरकारान हाडून ना कित्याक आत्महत्या 2 वर्सां जावन गेली, ते प्रमाणे ही घाण केली हे पुढे भाजप सरकारान गोंयांत आणि तेच प्रमाणे हो कलाकार पुढे आसा, नाटकीच पुढे आसा, नरेंद्र मोदी पुढे जाते 2 वर्सांमध्ये। हो सरकार घडना, हो सरकार धन्ना, आमी भावरपाक जाय, परत आमचो काँग्रेस पक्ष हाडपाक, काँग्रेस पक्ष एकलो। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। सांग्या भलायकी केंद्राक बऱ्यो सुविधा, नितळसाण आनी दर्जो वाडोवपाची मागणी 2.5 वर्सां सावन जाता। आमदार फळदेसायान जाहीरनाम्यांत भलायकी केंद्राचो विशय सोडोवपाचें उतर दिल्लें, पूण सरकार जाग माग करना म्हणून ताणेंच बोवाळ केल्लो। उपरांत तेन्नाच्या भलायकी मंत्र्यान थंय वचून पळोवणी केली। पार्सेकार आतां मुख्यमंत्री जाल्ल्यान तांणी सांग्याच्या भलायकी केंद्राच्यो सगळ्यो समस्या सोडोवच्यो म्हणून लोक मागतात। तेन्ना हेल्थ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकार आसलो, ताणें 2-3 पाटी ताका हिंगा विजीट करून हाडलो। ताणें पयलें सगलें बरें ओल्ड हॉस्पिटल चेंजीस जावपाक जाय हें सगलें सांगें लोकांचें हें आसलें। तरी आसतना तो कोत्ता म्हूण सांगता, पूण ताणें आयज पासून 2.5 वर्सां जालीं हे सरकाराक, बीजेपी सरकाराक अजून जालें ना। पूण आयज आमचो हेल्थ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकर आज गोंयचो चीफ मिनिस्टर जावन आसा। आतां तरी तो हे हॉस्पिटलाची नदर मारून ते चेंजीस करतलो म्हूण म्हाका भरोसो आसा। सांगे आनी धारबांदोड्याच्या लोकांक बरो लाव मेळचो म्हूण हॉस्पिटलाचो दर्जो वाडोवपाची मागणी व्हिजिटींग कमिटीन केल्या। आज जो धारबांदोडा तालुको आसा तो काल सांगे म्हणून आशिल्लो, तो धारबांदोडा आनी आयचो सांगेत असे आतां व्हडले 2 तालुके म्हणजे अर्थात पयलींचो जुनो सांगे तालुको, तितले लोक ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर डिपेंड असतात। आजूय ती सुविधा तशें तालुक्यात जर वेगळो जालो जायत जाल्यार सांगे आरोग्य केंद्र थंयच्या जनतेच्यो काळजी घेवपाक आरोग्य सुविधा पुरयतात। म्हणून सरकारा कडेन मागणी आज जाता तितले बेगीन हे प्रायमरी हेल्थ सेंटराचो दर्जो वाडोवचो, त्याच बरोबर भितरल्यो सुविधा वाडोवच्यो। हेल्थ मिनिस्टर फ्रांसीस डिसोजा हाणें जर प्रपोजल घातले सांग्या संदर्भात जाल्यार डेफिनेटली मुख्यमंत्री आमचे पास करतले हय म्हटलें, कारण समस्याची पूर्णपणे जाणीव आसात ही आमकां खात्री आसा। हॉस्पिटला भोंवतणी झाडां वाडल्यात, सेप्टीक पायपांतल्यान लिकेज जाता। हॉस्पिटलांत भितर परिस्थिती तितलीशी बरी ना। हॉस्पिटलांत कर्मचारी उणे आसात आनी नितळसाणी खातीर इको क्लीन सिस्टम दिवची म्हूण भलायकी अधिकाऱ्यान मागलां। थंय स्वच्छता बरे भशेन मेंटेन करपा खातीर जे कितें एक्झिस्टींग स्टाफ आसा ते आमकां कमी पडटात, पण आमी इको क्लीन सिस्टमा भितर मागणी करून प्रपोजल धाडून आतां तेजे विचार करात म्हणून आमी सांगलेलें आसा। जाता तितले बेगीन आमी तत्पर मागणी केलेली आसा। आदलो भलायकी मंत्री आतां मुख्यमंत्री जाल्ल्यान सांगेकारांक पार्सेकारा कडच्यान हॉस्पिटला खातीर चड अपेक्षा आसात। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। घेवया एक विराम।